निषेध करपाक जाय तुम्ही, माफी मागा त्याच्या कडल्यान। हा अख्ख्या दिल्ली पावतो मरे माईक नासतो माईक किती जेन्ना जेन्ना आम्ही विधानसभेन उलयता सगळे आश्वासनां नोटेड इट विल हॅपन डन हे ना मीटिंग जातली ती जातली। जो मेरेन तुझो धंदो 40 लाख वर्साक क्रॉस जायना तुका जीएसटी लागना। हेंग जीबे जाय पडला पाले तेकला वया लॅप लॅप कोताय ताका माफी मागपाक लायत मोविन गुदिनोक माफी मागची पडटली। स्टॉप फुलिंग द पीपल। किती परिस्थिती उपाशी प्लेटी घेऊन नाचता आमचो भुरगो। अरे रे रे काय उलोवपाचें तेका धाडटा येवपा पडलेंच कित्याक आज जेन्ना टॅक्सीकारान म्हाका दिसता सगळे एकठांय जावन गोंयभर ना जाल्यार हें आंदोलन आनी दुसऱ्या लेवलाचेर पेटतलें एंड द चीफ मिनिस्टर हॅज नो अदर ऑल्टरनेटीव। आज म्हाका दिसता दिल्ली आहा, फाल्यां सकाळीं येवन पयलें म्हाका दिसता वॉट वी हॅव लर्न इज देर आर सेवरल MLAs that have come and they have said that तो 12 वरांचे येतो मो आय बिलीव गेस्ट हाऊस बीन हिंग येवपा जाय जाग्यार कित्याक आज ऑपरेशन जो आहा सामान्य कितले घोराबे आज they are all come here staying here. How many houses has been displaced today in the night? कित्याक गरज रे हांकां सगळ्यांक हाडपाक रस्त्यार वयता थिंगा ही सगळी एजिटेशनां and then they say this is anti-national, this is not in the interest of the state. फ्रेंडली जे तेंगेले पडचे सगळे जावूय आहाय सगळे मित्र आहाय सगळे नातू बितू हे सगळे पड आख्खे गोंय पाड घालपाचो जो प्रयत्न हेमकां आज हूंय ना हूंय सरकारान आज चिंतपाक जाय। गोंयकाराचो जेन्ना आज आय थिंक दे रीच द लिमीट, पेशन्सा लिमीट एवरी टायम वी सी दीस एजिटेशन एंड द वर्स्ट पार्ट जेन्ना जेन्ना आमी विधानसभेन उलयता सगळे आश्वासनां नोटेड इट विल हॅपन डन हे ना मीटिंग जातली ती जातली। Stop fooling the people. I welcome all our taxi brothers. We are all Goans at heart first. Political parties and all are all secondary. For us, we are come here as Goenkars. They were ambassadors of hope, and based on them, several tourism has flourished. It is because of their efforts. Today, a tourist can sit in the taxi, keep their wallet, keep their amount, whatever it is their name. A Goenkar Pond, we are known for that because of the name credited by thing. शायराय चेड हांव म्हाका उगड आसा तो भुरगो आहा एके पाय आसतो हांव धाकलो भुरगो आसलो बाणालीचो बट ते भाशेन एक नांव जें पड टॅक्सीकारान गोंयकारांक दिलां हूंय ना हूंय they are agitating today. They have nothing against the government. It is they are not demanding anything from the government. They are demanding their right. And if this government cannot protect their right, they cannot be at the helm of affairs. Resign jaya. Je transport minister resign jaya. You all cannot protect the right. Oitna thinga yes wale Delhi wale aate giving us all nonsense type of housan kit kide उलयताय GST चे जे सांगला बाब आमचे प्रेसिडेंटान वेंझीनूय सांगला जे भाशेन सांगला देर इज नो एब्सोल्यूट इज ओनली अ लूट मार सरकार हेंक पडोंक ना आनी खबर आहा 27 हेंक गेल मुगारा तेज्या हुण जाय तिथे लुटताय सो टॅक्सीवाल्यांकूय हांव सांगपाक सोदतां की यू ऑल हॅव टू बी टुगेदर कम वॉट मे all the it is my duty as leader of opposition to get all the MLAs within the opposition and I thank Venzi, other Cruz Babu Yellow. I believe 3 of them are out of station, out of the country, but we will unitedly be with them as a Goenka. निषेध करपाक जाय तुम्ही माफी मागा ताच्या कडल्यान ताणे प्रत्येक टॅक्सीकाराचो आज अपमान केल्लो ते जातकीच हांवें ताचें स्टेटमेंट काडिल्लो आनी क्लॅरिफिकेशन दिल्लें 500 करोड रुपयाचो लॉस ना
आज जो प्रत्येक टॅक्सीकार आसा जाची स्वताची टॅक्सी आहा ताका सरकारान अंडर जीएसटी 40 लाख रुपयाचे एक्झम्पशन आहा. जो मेरेन तुजो धंदो 40 लाख वर्साक क्रॉस जायना तुका जीएसटी लागना. लागता? तुमचो धंदो 40 लाख रुपये क्रॉस जाता एका टॅक्सीचो वर्साक, ताका माफी मागपाक लायात. मोविन गुदिनोक माफी मागची पडटली. कित्याक तुम्ही पेट्रोल भरता, पेट्रोलाचे तुम्ही वॅट फारीक करना. तुम्ही गाडी सर्व्हिसिंगाक व्हरता थंय तुम्ही जीएसटी भरना. तुम्ही ऑयल घालता जीएसटी दिना. तुम्ही नव्यो गाडयो घेतल्यो 28% जीएसटी फारीक केले ना. पण तो कसो सांगता 500 करोड रुपये लॉस झाले म्हणून? मीटर तुम्ही घातली मरे 15 हजार रुपये. 1 रुपया दिवना पोतून स्पीड गव्हर्नर घातले ते पैसे टॅक्स सरकाराक घेऊना. रिचार्ज करता सर 4.5 रुपया. सो हो हाजे वयल्यान ना सो हो विषय काडप फाल्यां. मुख्यमंत्र्याक मंत्र्यान माफी मागची. गोंयभर टॅक्सीवाले सर एवरी इयर रिचार्ज करता आम्ही 4.5 रुपया. आणि तो सांगता की 500 करोड रुपये लॉस. विचारा मरे ताका. फाल्यां मुख्यमंत्र्याक पयलो प्रश्न कर की ताका सांग की आम्ही टॅक्सीवाल्यांनी 500 करोड रुपये खंय लॉस केलो सरकाराक हे सांग म्हणून. कित्याक आज गोंयभर लोकांच्या तकलेन कितें गेलां, अरे टॅक्सीवाल्याक लागून 500 करोड रुपये लॉस. हे सामान्य मनशाच्या तकलेन गेल्ले. हे नाका आशिल्ले अशें लोकांच्या तकलेन घालतात फटींगपणां, विच इज एब्सोल्युटली रॉंग. तुम्ही लॉस करू ना. अरे सरकारान तुमकां सूट दिल्ली आहा, एक्झॅम्प्टेड आहा ते 40 लाख एंड बिलो. तू जीएसटी ब्रॅकेटान येत ना. सो हे तुमकां जशें ताणें सांगलें की हांगा धाडटले मिडिएटर, कोण कोण येतले, तुमकां फोडपाचो प्रयत्न करतले. गेले सर. कोण म्हणटलो 20 जाणांचे डेलिगेशन व्हरया, कोण म्हणटलो 5 जाण या. काय ना. सरकार इज फॉर द पीपल. सरकार तुमच्या दारी हिंग येवपा जाय. ताका सांग माटो घाल फाल्यां. अरे तांणी करोडांचे रुपयाचे माटो घालून सरकार तुमच्या दारान आयले. ताका सांग आज आमच्या पेडणेकाराचो आणि पुराय गोंयभर टॅक्सीवाल्याचो इशू जर सोडयतलो जाल्यार सरकार तुमच्या दारी पेडण्या फाल्यां घेवन यो. आणि जो मेरेन जर तुमचे डिमांड फुलफिल जायना कशेंच तुम्ही फाटल्यान सरू नाका. आमी तुमच्या बरोबर आहा. विथ थिंग्स ऑन असेंब्ली बंडल माताय, हिंग बंडल माताय. सो आज सांगिल्ले ते भाशेन तुमकांय हाल बंडल मारपाचो प्रयत्न आसतलो. तुम ते बंडलान आणि तुम घेवन बसना काय. तुम एश्युअर्ड जे रिटर्न जाता ते चीफ मिनिस्टराक घेवपाची गरज आहा. आणि म्हाका दिसता हे जरी तरी हाल जर जायना जाल्यार हे एजिटेशन कंटिन्यू करपा जाय. आणि हे कंटिन्यू करपा जाय टील द टायम यू गेट अ एश्युअर्ड रिटर्न, either a notification or a cabinet approval, but something concrete on paper from the CM's office, so that there is no more bluffing. Bluffing म्हणटा तें आज बंद जावपा जाय. आनी ह्यो सगळे डिमांड्स, नॉट इवन कॉम्प्रोमायज ऑन वन ऑफ द 5 डिमांड. 5 डिमांड जे घातलेले आहे 5य डिमांड तुमगे ते क्लियर जावपा जाय. आणि हे क्लियर जावनूच म्हाका दिसता हे एजिटेशन आमी हिंगसून लिफ्ट करपा जाय. नाजाल्यार वी वील नॉट मूव. वी आर ऑल्सो देर. वी वील गेट ऑल आवर वॉलंटियर्स. जेन्ना जेन्ना तुमकां जाय आमगे टॅक्सी ड्रायव्हर कॉन्स्टिट्युएन्सींत येतले, आम आदमी पार्टीचे कार्यकर्ता ते आहाय तांकांय आमी उलो मारतले. जरी तरी एजिटेशन मुखार व्हरपा जाय. लेट अस टेक टर्न्स. आणि आम सगळे कार्यकर्त्यांक घेवन तुमचे बरें हिंग आमी वी वील ट्राय टू सपोर्ट यू ऑल टू शो अ बिग बॅटल दॅट वी आर देर फॉर दीस पीपल अँड वी आर देर टू मेक शुअर की गोंयकार एकठांय आसतले. हां अख्ख्या दिल्ली पावता मरे मायक नासतना. मायक कित्याक मायक कोणाक जायो? मायक हेंक जाय. हेंक जीबे जाय फोडला पाहिजे. तेका लागून हे लॅप लॅप कोताय. हां हांग मायक जायो. तू मायक व्हर, केबल काड जाय ते व्हर. तुमगे आवाज चोय. तुमकां घाम काड आमी 7 जाणां एकठांय जावन. तुमकां मायक जाय. हां तुमचो एक कित जाता ते आतां वयता वयता 2 वर्स कित कोन काटाय ते. पूण तुम युनायटेड राय. तुम युनायटेड रावल जाल्यार मायका केबल काडो कितें काडो आमचोय आमी कित कोन देख शिकोवता. तुम सगळे युनायटेड राय. आम तुमचे बरोबर.